आणि हक्काचो उत्सव ह्या सुंदर अशा संकल्पने खातीर एकदा जोरदार ताळयो. माझे घर योजना stands as an example of administration that listens, acts and empowers citizens through secure housing rights. It is a flagship scheme of the government of Goa that aims to provide ownership rights over their houses to deserving citizens. It is an integral part of the vision of government of Goa and especially of the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, as one of the tools to achieve the goal of Swayam Goa. We are deeply privileged to have a distinguished galaxy of leadership on our days today. आमच्या मध्ये आज उपस्थित आसात गोंय राज्याचे भौशीक बांदकाम मंत्री भौमानेस्त श्री दिगंबर कामत सर. To officially set the tone for this morning, I now have the honor to inviting our respected leader Shri Digambar Kamath, Honorable Minister for PWD, to deliver the welcome address. Sir. तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. गोंय सरकाराची अत्यंत म्हत्वाकांक्षी योजना ती म्हणजे म्हजें घर योजना. ह्या स्किमीच्या अंडर जेन्ना ही स्कीम लॉन्च केल्ली तेन्ना खूब जाणांक ह्या स्किमीचेर विश्वास बसना आशिल्लो. आज जेन्ना प्रोसेस जावन सनदी दितात तेन्ना लोकांक भितर आतां उत्सुकता वाडल्या की मुख्यमंत्री सांगतालो तातूंत तथ्य आसा, हे दुसरे कोण सांगता तातूंत तथ्य ना म्हणून. आनी आज हांगा एक्चुअली जेन्ना सनदी लोकांक मेळटल्यो तेन्ना लोकांक कळटलें की मुख्यमंत्र्यान लॉन्च केल्ली ही स्कीम ही कितली बारीक मनशांक फायदेशीर आसा. हांव ह्या कार्यक्रमाक आमचे बरोबर आसा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे मानेस सभापती गणेश बाब गांवकार, आमचे राज्यसभेचे खासदार आनी माजी अध्यक्ष पक्षाचे बाब सदानंद तानावडे, मंत्री आमचो सुभाष शिरोडकार, आमचे आमदार बाब आंतोन वाज, उल्हास तुयेंकार, आमचो बाब आलेक्स सिकेर, निलेश काब्राल आनी बाकीचे सगळे ऑफिसर्स, गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आनी म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. आज खास टायम काडून मुख्यमंत्री मुद्दम आयला की ताजी फेवरेट योजना ताज्या हातूंतल्यान ताज्या कल्पनेंतल्यान बारीक मनशाक आदार करपाक जाय. सरकाराची गरज कोणाक आसता? मोठ्या मनशाक काय बारीक मनशाक? बारीक मनशाक सरकाराची गरज आसता. आनी बारीक मनशाक घरा खातीर लोक त्रास दीत असतात. मडगांव सारक्या शहरांत सुद्दां हांव पळयतां बारीक मनीस ज्या घराक रावता ताचेर कोण ना रे कितें हाडून तें घर मेकळें करपाक सोदता, घर मोडपाक सोदता, घराचें पजेशन घेवपाक सोदता. हे सगळें मुख्यमंत्र्यान विचार करून ताज्या तकलेंतल्यान ही स्कीम लॉन्च जाली. आनी ह्या स्किमीचो फायदो वो मोठो भाटकार घेना. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे प्रधानमंत्री मोदी सांगता त्या भशेन बारीक मनशा खातीर काम करता. आख्ख्या देशांत 80 कोटी लोकांक फ्री रेशन दिता. आनी लोकांक जशें अन्न जाय तशें घर जाय. घर हें अत्यंत म्हत्वाचें. जो पर्यंत घर मेळना तो बायल मनीस सॅटिस्फायड जायना, हें लक्षांत दवरा. आनी म्हणून बायलेचें स्वप्न आसता लग्न जावचे पयलीं सुद्दां की घोवाचें ल्हानशें घर आसचें म्हणून. आनी ताज्या खातीर ही संकल्पना मुखार घेवन आज ही स्कीम जी लॉन्च केल्ली ती एक्चुअली पुर्ततेक वता. खुबश्या लोकांनी एप्लिकेशनां केल्लीं आसा. लोकां भितर आज उत्सुकता जाल्या. म्हाका आज सकाळच्यान फोन, अरे आज आमकांय सनद मेळटलें म्हणून तुमी फॉर्मां तरी भरल्या. थोड्यांनी फॉर्मात भरूना. थोड्यांक दिसता मुख्यमंत्री येतलो आनी आपल्याक सनद दितलो. पूण एक लक्षांत दवरा, कॅम्प जातले वेगळे वेगळे कडेन. फॉर्म भरपाक जाय जाल्यार सरकारी अधिकाऱ्यांक घेवन तुमकां शिकयलें वतलें कशें फॉर्म भरप. पूण ह्या स्किमीचो फायदो प्रत्येक बारीक मनशाक जावचो गोंयांत अशें स्वप्न गोंय सरकाराचें, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचें आसा. तें पूर्ण करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी सहकार दिवचें. फाटल्यान रावचें न्ही. कितें आसा जाल्यार विचारचें. तरेतरेचें आसा. प्रायवेट जाग्याचेर घरां आसा, सरकाराच्या जाग्याचेर घरां आसा. मुख्यमंत्री डिटेलिंगान सांगतलो, हांव तातूंत वचना. तुम्ही मोठ्या संख्येन शॉर्ट टायमा भितर प्रोग्राम फिक्स केला.
तरी आसतना तुम्ही सगळ्या मोठ्या संख्येन हांगा आयले म्हूण तुमच्या सगळ्यांचे हांव स्वागत करता, तुमकां उनवणीत येवकार दिता आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गो. तुमच्या मोलादीक उतरा खातीर देव बरें करूं सर. उतरांनी स्वागत जाल्लें आसा, वेळ आयला फुलांनी स्वागत करपाचें. मागता मॅडम श्रुती कुमठेकर हांचे कडेन की आमचे गोंय राज्याचे मानादीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां फुलां भेटोवन ताणें स्वागत करचें. तशेंच मुखार मागता मिसेस रविरा बोरकर हांणी ऑनरेबल स्पीकर डॉक्टर गणेश गांवकर हांकां फुलां दिवन येवकारचें. मिसेस रविरा बोरकर. Next, I request Mr. Edwin Mascarenhas to kindly welcome Honorable Minister for WRD, Shri Subhash Shirodkarji. Next, I request Mrs. Jonita Pereira to welcome Honorable Minister for Social Welfare, Shri Subhash Fardesai sir. मुखार मागता Mr. Boris Rodriguez हांच्याकडे Honorable Minister for PWD, Shri Digambar Kamath हांचे फुलांनी स्वागत जावचें. तशेंच मुखार मागता मॅडम स्नेहा नाईक हांचे कडेन ऑनरेबल MP राज्यसभा श्री सदानंद शेट तानावडे हांकां फुलां दिवन तांचें स्वागत करचें. नेक्स्ट आय रिक्वेस्ट मिस्टर यशवंत गांवस हांचे कडेन की तांणी ऑनरेबल MLA ऑफ कोर्तालेम श्री आंतोनियो वाज हांकां फुलां दिवन तांचें स्वागत करचें. मुखार मागता मिसेस अक्षता दळवी हांच्याकडे ऑनरेबल MLA ऑफ नोवेम आलेक्सो सिकेरा हांचें फुलां दिवन स्वागत करचें. नेक्स्ट आय रिक्वेस्ट उत्कर्षा सावंत ऑनरेबल MLA ऑफ कुर्तोरीम आलेक्सो लॉरन्स हांचें फुलां दिवन स्वागत करचें. ताजे उपरांत मागता मुखार मागता मिस्टर दत्तराज नाईक हांचे कडेन ऑनरेबल MLA ऑफ कुडचडे सर निलेश काब्राल हांचे फुलां दिवन स्वागत करचें. मुखार मागता तृप्ती कुडणेकर ऑनरेबल MLA ऑफ नावेलीम उल्हास तुयेकर माचेर आसात तांचे फुलां दिवन स्वागत करुया. परत मागता रविरा बोरकर हांचे कडेन ऑनरेबल चेअरपर्सन साऊथ गोवा ZP श्री सिद्धार्थ गांवस देसाय हांचे फुलांनी स्वागत करचें. मुखार मागता एडविन मास्करेनस अगेन ऑनरेबल वायस चेअरपर्सन साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत अंजली वेळीप श्रीमती अंजली वेळीप. फुलांनी स्वागत जाल्लें आसा, उतरांनी स्वागत जाल्लें आसा. I request Shruti Kumthekar to kindly be on the stage. Shri Sandeep Jakes, IAS. फुलांनी स्वागत जाल्लें आसा. वेळ आयला कार्यक्रमाची सुरवात करपाची. खंयच्याय शुभ कार्याची सुरवात आमी दीप प्रज्वलन करून करतात. काळखाचेर उजवाडाचें जैत, अन्यायाचेर न्यायाचें जैत आनी निराशे कडल्यान आशे कडेन व्हरपी हें दीप प्रज्वलन फकत उजवाडच न्हय जाल्यार सकारात्मकता, ज्ञान आनी मंगलतेचें हें प्रतीक आयचें हें दीप प्रज्वलन. आनी आयच्या सुंदर कार्यक्रमाची सुरवात आमी दीप प्रज्वलनान करतात. कार्यक्रमाची शुभ सुरवात हांगा जाता. ताळयांचो आवाज मातसो नेटान येवनी.
आयज जी प्रमाणपत्रां लाभार्थ्यांक मेळटलीं त्या दर एका प्रमाणपत्रा फाटल्यान आशेची, सुरक्षेची आनी पुराय जाल्ल्या सपनाची काणी आसा. म्हजें घर ह्या उपक्रमाचो अविश्वसनीय प्रवास आनी परिणाम दाखोवपी एक खास नियाळ आतां आमी तुमच्या मुखार सादर करतात. स्वताच्या घराचें सपन साकार करपी हो एक ल्हानसो व्हिडिओ आनी ताचें हांगा सादरीकरण जाता. पळोवया हो खासा नियाळ. Let us take a moment to look at the incredible journey and impact of this initiative. Ladies and gentlemen, please turn your attention to these screens for the short video presentation on Mujhe Ghar. अपनी जमीन पर अपना घर इतना सा सच चाहिए, जीने के लिए सिर पर आसमान नहीं, एक छत चाहिए. लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी छत तो है पर कागजों में घर नहीं. बरसात में टपकती छत, अधूरे कागज और हर दिन का डर कि कब कोई नोटिस आ जाए. सो ह्या घरान आतां कितें जालां की रेग्युलरायज म्हणून ताका पेपर काय ना तेजे, म्हणल्यार आमच्या नांवार कांयच ना. एक मनान भंय आसा की फाल्यां सकाळी बाबा खंयच्यान कितें कंप्लेंट जाली आनी घराक जर मोडपाक पावले तो एक भरपूरसो भंय आसा आमचे कडेन. यही चिंता मिटाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के मार्गदर्शन से माझे घर योजना शुरू की गई. ये पहल सरल है, भरोसा दिलाने वाली है और तय समय में पूरी की जाएगी, ताकि जिस आंगन में सालों से चूल्हा जलता है, बच्चों की हंसी गूंजती है, जिस चौखट पर बेटियों की विदाई होती है और बुजुर्ग सुकून से जीवन बिताते हैं, उसे कागजों में भी अपना घर कहा जा सके. माझो पप्पा पास्ट वे जाल्यार जवळ आता 30 वर्सां जाली. पप्पाचें घर आसा तें म्हज्या नांवार जातलें आनी हांव सगळे डॉक्युमेंट्स आसा ते म्हज्या नांवार करूंक शकता. तशेंच हांव सीएम सराक आनी आमच्या गव्हर्नमेंटाक थँक्यू म्हणूंक सोदता. आइए देखें गोवा सरकार की वो ऐतिहासिक पहलें जिन्होंने हजारों गांव परिवार की जमीन से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने की राह खोल दी. सालों से हजारों गोवा वासियों का एक ही सपना था, अपने घर पर कानूनी हक और सुरक्षा. 1972 से पहले बने घरों और ढांचों को अब गोवा सरकार साफ और पारदर्शी प्रक्रिया से वैध मान्यता दे रही है. सिर्फ 7 दिन में डिप्टी कलेक्टर प्रमाण पत्र देंगे और अगले 7 दिन में पंचायत या नगर पालिका से वैधता प्रमाण पत्र मिलेगा. आमकां एक भंय दिसताले की आमचो जागो ना, पूण आतां आमकां अशें दिसता की स्वताचो जागो आसा. आमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांनी आमकां म्हणजे एक ट्रेडिशनल आमचो जागो आसतलो अशें जातले. दशकों तक बहुत से गोवा वासियों ने सरकार या कम्युनिदाद की जमीन पर घर बनाए. उस समय की कमेटियों और अधिकारियों की अनुमति से घर बने, लेकिन अधूरी प्रक्रियाओं और कागजी उलझनों के कारण आज यही परिवार अपने ही घरों के लिए कानून के शिकंजे में फंस गए. घर है पर मालिकाना हक और कागज नहीं. बेनिफिट दिता जाल्यार बरेंच जालें न्ही. म्हणजे समज नांवार आहा म्हणटकीर कितें अशें प्रॉब्लम जावचें ना फुडें. आमी कॉन्फिडन्सान उरतली की आमचेंच घर आसा, आमच्याच नांवाचेर आसा म्हणून. यह सरकार के सुधार पहले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए है. 28 फरवरी 2014 से पहले सरकारी जमीन पर बने घरों को क्लास 1 ऑक्यूपेंसी मिलकर 400 वर्ग मीटर तक पूरा मालिकाना हक मिलेगा और कम्युनिदाद जमीन पर बने घरों को 300 वर्ग मीटर तक अधिकार. शर्त यह है कि परिवार 2014 से कम 15 साल पहले से गोवा में रह रहा हो और गलत फायदा रोकने के लिए 20 साल तक बिक्री पर रोक रहेगी. साथ ही जिन लोगों ने 28 फरवरी 2014 से पहले अपने ही प्लॉट पर बिना अनुमति घर बनाया है, उन्हें अंतिम 2 साल में नियमितीकरण का मौका मिलेगा और 19 फरवरी 1991 से पहले बने CRZ घरों को भी मान्यता दी जाएगी. 1975 में शुरू हुआ 20 पॉइंट प्रोग्राम अब नया रूप ले चुका है. अपने अलॉटेड प्लांट पर घर बनाकर रहने वाले परिवारों को पूरा मालिकाना हक मिलेगा और ट्रांसफर प्लॉट पर घर बनाने वाले गरीब परिवारों को भी एक बार इंसानी संवेदना के तहत हक दिया जाएगा. गोवा एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत प्रॉपर्टी घर पर बनने वालों को 15 अगस्त 2014 तक मौजूदगी का कोई सबूत होने पर 400 वर्ग मीटर तक जमीन का अधिकार मिलेगा. या स्कीमीत आमचे बरे काम झाले आणि डॉक्टर CM प्रमोद सावंत यांचे आणि गोवा गव्हर्नमेंटचे आम्ही आभारी आहे.
गोवा रिहैबिलिटेशन बोर्ड के माध्यम से भूस्खलन पीड़ित, विस्थापित और प्रोजेक्ट प्रभावित 397 परिवार अब अपने घर के मालिक बनेंगे। साथ ही 1976 के सलावली बांध प्रकल्प में पुनर्वसित परिवारों को क्लास 1 ऑक्यूपेंसी सनद दी जाएगी। दशकों का इंतजार अब खुशी और आत्मनिर्भरता में बदलेगा। अब एक ही घर में रहने वाले परिवार आसानी से अलग अलग मकान नंबर ले सकेंगे। हर हिस्से को अपना पानी बिजली कनेक्शन मिलेगा और विवाद घटेंगे। मरम्मत की अनुमति भी सरल है। पंचायत सचिव या नगर पालिका अधिकारी 3 दिन में मंजूरी देंगे। समय पर जवाब न मिले तो अनुमति स्वतः मंजूर मानी जाएगी। ये सिर्फ कागज नहीं, गरिमा और अधिकार का प्रतीक है। जिन घरों की दीवारें मेहनत से खड़ी हुई, जहां बच्चों के सपने पले, उन्हें अब अवैध कहकर असुरक्षा में नहीं धकेला जाएगा। 84 म्हाका ही ऑर्डर मेळिल्ली। आतां आमच्या गव्हर्मेंटान ह्यो खूब स्किमी काडून आमकां रेगुलायज करता अशें म्हणून कळयल्याक म्हाका खूब आनंद जालो आनी हांव खूब हेंचे गोवा गव्हर्मेंटाचे उपकारी आसा। माझे घर योजना का संदेश साफ है। जहां बसेरा वहीं अधिकार, जहां अधिकार वहीं विकास। सबके सिर पर छत हो, यह राज्य, समाज और सरकार तीनों की जिम्मेदारी है। गोवा ने साबित किया है कि कानून मानवीय भी हो सकता है और फिर भी पारदर्शिता, अनुशासन और सख्ती बरकरार रह सकती है। आइए इस बदलाव का हिस्सा बने। पुरानी फाइलों की गांठ खोलें, अपने घर को कानूनी सुरक्षा दें, स्वामित्व की गरिमा और अगली पीढ़ी का भरोसा है, ताकि हर गोवावासी यह कह सके, हे माझे घर आसा, हे माझे घर आसा। A big round of applause. विकसीत भारता वांगडाच विकसीत आणि स्वयंपूर्ण गोंया खातीर हें मोलादीक अशें पावल. अ ट्रुली moving presentation that showcases how governance is changing lives at the grassroots levels. आयज गोंय दरेका क्षेत्रांत उदरगतीच्या नव्या मार्गाचेर मुखार सरता आनी हो उदरगतीचो प्रवास आमचो गोंय राज्याचो लोकनायक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाक लागून शक्य जाला. तांचे खातीर एकदा जोरदार ताळयो. तांणी घेतिल्लो फुडाकार हो सदांच गोंयकारांच्या आमच्या मदीं आसात खासदार श्री सदानंद शेट तानावडे. तांचे लागीं मागता की तांणी उलोवप करचें. म्हजे घर योजना या योजनेच्या माध्यमांतल्यान सनद डिस्ट्रिब्युशनच्या आजच्या ह्या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, ज्यांच्या संकल्पनेंतल्यान ही म्हजी घर योजना ह्या गोंया भितर कार्यरत जाली. आमचे गोंय विधानसभेचे सभापती गणेश गांवकर, मंत्री सुभाष शिरोडकर, दिगंबर कामत, आमदार दिलेश बाब काब्राल, उल्हास तुयेकर, अलेक्स बाब सिकेर, आंतोन वाज, दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष बाब सिद्धार्थ देसाय, IAS सेक्रेटरी संदीप जॅकीस, समोर आशिल्ले सगळे पत्रकार आणि मोठ्या संख्येन ह्या कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित सगळ्या भावांनी भयणांनो, सगळ्यान पयलीं हांव आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें अभिनंदन करतां. कारण जशें सुरवातीक स्वागत भाशणाचेर आमचे मंत्री दिगंबर बाब कामत हांच्यांनी सांगलें की बरेच जाण फकाणां उडयताले की म्हजे घर योजना ही खरीच जातली काय कितें काय म्हूण, आनी बरेच जाण फॉर्माय भरयले. तेंचें म्हणणें बरोबर, लोकांक दिसतालें की भरून कितें फायदो काय म्हूण. पण आज प्रत्यक्षान जे वेळाचेर हे सनदी दिवपाचो हांगा कार्यक्रम घडटा, हातूंतल्यान दिसून येता की तेंचें जें व्हिजन आशिल्लें की बारीक मनशाक मदत करूं जाय. आमी हांगा व्हिडियोय पळयलो, तर ह्या व्हिडियो भितर आमी जर पळयलें आसत जाल्यार एक पर्सनल जे अटॅचमेंट आसा. कारण प्रत्येक मनशाक आसत, प्रत्येक महिलेक आसत, ताका दिसता की म्हजें स्वताचें हें घर आसचें आनी हें घर आसतना ती तांगती तलवार आपल्याचेर आसूं जायना. बारीक जरी घर आसलें आसत जाल्यार रातची झॅम पडपाक जाय. ह्या घरा भितर आमी पळयतात की बरेच जाण आपले सबंद आयुश्याची मिळकत जी आसा ती सगळी इन्वेस्ट करता आनी त्या घरा भितर घालता. आनी त्यामुळे एखादें घर एखादें इलिगल बांदलां आसतलें बेकायदेशीर, एखाद्यान आपल्याच जाग्या भितर कारण एक वेगवेगळे कटकटी नाका म्हणून केलां आसतलें. पण हें सगळें करतकच एक मुख्यमंत्र्यांक दिसलें की ह्या लोकांक त्रास जावं जायना. आमी हाच्या पयलींचीं सरकारां पळयलीं. निवडणुको ज्या वेळाचेर येताल्यो त्या वेळार सगळ्यांक कशा पद्दतीचे नोटीस काडटाले त्यो आमी पळयल्या. आनी हें नोटीस काडटकच तुमी म्हज्या फाटल्यान उबे रावात जाल्यारूच तुमचें घर लिगल केन्नाच करूं ना. केवळ लोकांक फटोवपाचें काम केल्लें आसा. पण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत
हांच्यांनी ठरयलें की ह्या लोकांक अशें करपाक जायना. हे गोंयचे लोक आसात त्यांचो अधिकार तांकां आमी दिवं जाय. आनी म्हाका दिसता पयल्या वेळाचेर आमचें गोंय 1961 स्वतंत्र जालें, पण त्याच्या पयलीं बरें तेन्ना पासून वेगवेगळे विशयाचेर आमी झगडटात. कोण तरी टेनन्सी एक्टाचेर झगडटा आसलो, कोण तरी लिगल मॅटर. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा सिवील मॅटरां जीं आसात, झगडीं जीं आसतात, ह्या सिवील मॅटरां मनीस सोंपता पूण केसी सोंपना. कोर्टान केस तशीच चालू उरता. पण हातूंतल्यान एक सुटसुटीतपणा हाडलो आनी ज्याचें घर आसा त्या प्रत्येक महिलेक दिसता की म्हजें घर अशें तें लिगल अशें. प्रत्येक दादल्या मनशाक दिसता की म्हज्या बापाय फाटल्यान तें घर म्हज्या नांवार जावचें. हें जें स्वप्न आसा आज खऱ्या अर्थान हें स्वप्न साकार जाल्लें आसा. आनी हें करपाक जेन्ना ह्या योजनेची सुरवात जाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा भितर, गृहमंत्री अमित भाई शहाजी तेन्ना मुद्दम आयिल्ले आनी तांच्यांनी सांगलें की आपल्याक सुद्दां तेन्ना दिसतालें हें जावं जाय, पण आपण सुद्दां त्या वेळार आपल्या गुजराता भितर करपाक शकलो ना. आनी त्या वेळार एक बऱ्या तरेचें डिसिजन देशभरा भितर ह्या हातूंतली वाहवा जाल्ली आसा. देशभरा भितर आज 22 राज्यांनी भारतीय जनता पार्टी किंवा आमची एनडीएची सरकारां आसा. सगळी कडेन एक वाहवा आसा की एक बऱ्या तरेची इनिशिएटीव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी घेतिल्लो. आनी हें करपाक कारण कितें? कारण ज्या वेळाचेर तांच्यांनी ठरयलें आपलें जुनें घर जें आसा गांवांतलें, हें घर जेन्ना तांच्यांनी ठरयलें की म्हाका हें घर म्हजें बांदपाक जाय, आनी त्या वेळाचेर लिगल करपाक जो प्रोसेस तांकां लागलो, वर्सभर लागलें मुख्यमंत्री आसून सुद्दां. आनी तेन्ना तांच्यांनी ठरयलें की आपूण मुख्यमंत्री जर आसून जर आपल्याक इतलो त्रास जाता आसत जाल्यार ह्या गोंयच्या लोकांक कितलो त्रास जावपाक शकता. आनी त्या वेळार त्या लोकांक त्रास जावं जायना. तांच्या वयलें जें संकट जें आसा हें संकट वचपाक जाय आनी एक लिगल सुशेगाद न्हीद पडपा सारकेलें घर तांकां मेळपाक जाय. आनी म्हणून आज सनद डिस्ट्रिब्युशनचो आज हांगा कार्यक्रम आसा. हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करतां, तुमच्या सगळ्यांचें. मुख्यमंत्र्याक धन्यवाद दिताच. आनी तांच्यांनी ठरयल्लें आसा की येणाऱ्या दिसा भितर वेगवेगळ्या गांवां भितर आसत, वेगवेगळ्या शहरां भितर आसत, अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो फॉर्मां भरपाच्यो ज्यो कॅम्प आसात ते लायतले. सुरवातीक अवेरनेस करपाक स्वता सबंद गोंयभर फिरले. गोंयभर लोकांनी गर्दी केली, पण बऱ्याच जाणांनी तुमी खूब लक्की आसात कारण तुमकां विश्वास आशिल्लो. मुख्यमंत्री जर आमकां कितें सांगता आसत जाल्यार ते खरें सांगता, हें तुमकां विश्वास म्हणून तुमकां पयले सर्टिफिकेटी मेळटा. बऱ्याच जाणांक दिसलें कारण अपोजिशन जे आसा ते सदोदीत टिका करतात आनी बऱ्याच जाणांक दिसता ते सांगतात तें खरें आसतलें. आज ते फाटल्यान उरिल्ले आसा, पण वेळ वचूना. ज्या वेळाचेर हे कॅम्प जातले त्याच्या भितर वेगवेगळ्या ऑफिसर जे आसात ते मदत करतले. पण आमकां एक सगळ्यांक वेगवेगळो विकास डेव्हलपमेंट डबल इंजीन सरकार हें गोंया भितर करतात. पण सगळ्यात म्हत्वाचें हे ज्या तरेची घरां लिगलायज करपाचें काम केल्लें आसा हें सगळ्यात म्हत्वाचें. आनी म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करतां की मुख्यमंत्र्याक मोठ्यान सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो, तेंचें अभिनंदन करचें, तांकां धन्यवाद दिवचो. आनी हांव परत एकदां माननीय मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करतां आनी तुमचे सगळ्यांचे पयल्या वेळारच तुमकां सगळ्यांक सनदी दितात. तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करून म्हजें उलोवप थांबयता. धन्यवाद. देव बरें करूं. तुमच्या मोलादीक उतरां खातीर देव बरें करूं सर. नेक्स्ट आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल MLA ऑफ नोएम श्री Alexo Siqueira टू कायंडली एड्रेस द गॅदरिंग. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Ministers in the government of Goa, Babli Gamar Kamath, Bab Subhash Shirodkar, Chukla Mashe, Honorable Speaker of Goa, Dr. Gaonkar, Ganesh Gaonkar, my colleagues in the Assembly, Honorable Member of Parliament, Bab Tanawde, IAS Officer Bab Sandeep Jakis, officers of Government of Goa in the seated in front, आणि मगार भावांनो आणि बहिणींनो, हांव एक आमदार म्हूण आशिल्लो
हो आसा फ्रॉम 1994. मदें म्हूण तूं एक पाटी हांव पडलो, एक पाटी पक्षान म्हाका तिकीट दिवना म्हणून मदें म्हाका ब्रेक पडला. पूण 1994 वर्सा आमचो CM आशिल्लो बाब प्रताप सिंग राणे आनी आमदार जातकूच डिसेंबरान म्हयन्यान तेणे सुमार 200 सनाद आमच्या लोकांक नागवा गांवांत आणून दिला. ते लोक सदांच म्हजे हाटी लागलेले आमकां वयर बांदपाक दी. थोड्यान दुसऱ्या कुच्यान प्लॉट विकत घेयले आनी अशें करून जायते इश्यूज जाले थिंगा. ते म्हजे हाटी लागलेले रेग्युलरायज करून दी म्हणून, पूण मुको जावना. पूण आज खुशाल हांव कित्याक आमचो CM डॉ. प्रमोद सावंत खरें म्हणल्यार हांव म्हणूंक शकता, ही हॅज टेकन द करेज टू टेक दिस स्टेप to regularize these structures. He has taken the courage to regularize जायती लोकांक आपल्यागे बाटान घर बांदून घेयले. पूण बांदता आसतना ते चोवपाक वचूना, म्हणजे सेटबॅक कितें, हायट उमके हायट बांदल्यार what should be the setback, technicalities they have not gone to see. Plan सुद्दां काडूंक नाय. थोड्यान घर बांदिला अशें करून पंचा बगले वचून पंचान सांगलो आनी तेंच्यान पंचाक सांगिला पात्रांव आमी घर बांदताय, आनी पंचांक सांगिल्लें तांकां तूं बांद रे मागीर चोयर येता. तो पंच पडलो, ते त्रासान पडले. हो CM आनी हांव परतून ताका क्रेडीट कित्याक लागून दिता म्हूण सांगो तुमकां. फ्रॉम 1994 जायत कडेन हांवें ट्राय केला रेग्युलरायज करपाक आनी कितें हें करपाक तेंचे पासत, मुको जावना. होच मुखार सरलो आनी तेणें तुमकां रेग्युलरायज करून दिला वा करून दिवपा आसा म्हणून म्हणटा हांव क्रेडीट गोज टू दीस जेंटलमॅन. पूण आनी एक गोश्ट सांगूं सोदीत तुमकां. हो स्कीम म्हाका सदां आमचो सरकारान 4-5 म्हयने सुमार पास करून दिलो आहाय तुमकां. पूण जायते लोक आज पासून मुखार सरलो नाय फायदो घेवपाक. हांव चड पयस वचना. सांगिल्लें तुमकां ते भाशेन 1994 हांव आमदार जालो तेन्ना बाब प्रताप सिंग राणेन 200 सुमार सनाद आमच्या लोकांक नागवा गांवांत आणून दिला. डॉ. प्रताप सिंग राणे आसतना सुराली गांवांक तुमचे मदें थोडे आसपाक शकताय. हांवें तेंगेले रेग्युलरायज करून दिले. रेग्युलरायज म्हणजे सरकारा कडच्यान तेंको सनाद दिला. पूण ते पासून आज सरकारान तेंकां चान्स दिला टू बिकम ओनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टीज. बारीक चल जाल्यार ते पासून मुखार सरलो न्हय, तितले मुखार सरलो न्हय. नागवा गांवांत तितले लोक मुखार सरलो न्हय. मुगे रिक्वेस्ट, हो स्किमाचो फायदो घेयाय तुमी. असो चान्स तुम मुखार मेळची नाय म्हणून आनी एक पावट सांगता, फायदो घेयाय तुमी. असो चान्स असो स्कीम तुम मुखार मेळत वा ना मेळत, पूण आत आस म्हणून मुखार सोराय आनी फायदो घेयाय तुमी. हें एक तुमच्या नांवान हांव आमचो प्रधानमंत्रीक चीफ मिनिस्टर देव बरें करूं म्हणून सोदता.
कित्याक हांव सांगत तुमकां, हांव आमदार जाता आसतना दोतोर हो आशिल्लो कोण प्रताप सिंग राणे, तेजे उपरांत दोतोर विली आयिल्लो, दोतोर लुईजीन फालेर जालो, आमचो बाब फ्रांसीस सार्दीन जालो, म्हजो इश्ट बाब मनोहर पर्रीकर जालो. तेका राग येत, तेका बोट दाखयत म्हणून. आमची मोदय एक्स चीफ मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत आसा. पूण नोबडी हॅड द करेज टू डू वॉट दिस जेंटलमॅन हॅज डन. म्हणून लास्ट सोंपचेनी पयलीं तुमकां सांगता, फायदो घेवया, आमी घेवया. हांव म्हजे भाशेन जर तर कसलो आदार दिवपाक शकता जाल्यार हांव तुमचे बरोबर आसा. पूण फायदो घेवपा जाय तुमी. तुमगे फॉर्म हांव भरूंक शकना, पूण तुमी मुखार सोराय आनी फॉर्म भरून कलेक्टर ऑफिसान दियाय. आज म्हाका आपयल म्हणून तुमकां सगल्यांक चड चड देव बरें करूं म्हणटा. Thank you for your inspiring words, sir. Next, I request Honorable Minister for WRD, Shri Subhash Shirodkarji, to kindly address the gathering. सभागृहात बशिल्ले दक्षिण गोंयांतले वेगळे वेगळे गांवांतल्यान आयिल्ले मानादीक सगळे म्हजे गोंयकार भाव आनी भयणांनो, तुमच्या सगळ्यां खातीर आज हो सोबीतकायेचो दीस. आनी हांव अशें म्हणन की एक समाधानाचो दीस आनी गिरेस्तकायेचो दीस. आनी हो दीस येवपा खातीर जांणी कश्ट घेतले, आपली बुद्धी वापरली आनी त्या बरोबर आपलें मन वापरलें. व्हड काळीज जे आमी गोंयकार म्हणटात पळय, तें व्हड काळीज जाय पडटा. तें व्हड काळीज आशिल्ले आमचे मुख्यमंत्री बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत आज ह्या सुवाळ्याच्या निमित्तान हांगसर मडगांवांत सहभागी जाल्ले आसात. बरोबर म्हजे मित्र बाब गणेश गांवकर, आमचे सभापती, बाब दिगंबर कामत, आमचे PWDचे मिनिस्टर, ह्या बाजून आमचे खासदार तनावडे, मागीर एन्थनी वाज, नंतर बाब तुयेकर, बाब देसाय, त्या बाजून बाब काबराल, म्हजो शेजारी तुगेलो आमदार आमच्या कुडचडे गांवचो, तशेंच बाब अलेक्स सिक्वेरा, मागीर बाब संदीप जॅकिस, ज्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार खूबशे कश्ट घेतले ही स्कीम जी आसा पळय न्ही ती प्रॅक्टिकल हातूंत हाडपाक. आनीक सगळे शासकीय अधिकारी, हांवें सुरवातीक म्हटलें पळय आनी तुमकां पयलीं रिफर केलें इतलेच खातीर की फाटल्या जवळ जवळ 40 वर्सां हांव राजकारणाक आसा. आनी 40 वर्सांच्या राजकारणांत हांवें बरेच वेळा आयकलें मुणकार केस. काही लोकांनी मामलेदारा कडेन मुणकार केसी भरल्यो. थोड्या आपल्यांनी जे कोण शादूर आशिल्ले ताणें आपल्याला ती मुणकाराची सनदी घेतली. पूण बरेच लोकांनी पुढाकार घेतलो ना त्या स्किमीचो फायदो घेवपाक. आनी किंबहुना म्हाका दिसता की डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडल्यान इतिहासांतलो एक असो कायदो गोंया खातीर आनी गोंयच्या बहुजन समाजा खातीर, बारीक लोकां खातीर निर्माण करपाचें एक भाग्य जें आसा पळय न्ही तें तांकां मेळ्ळें. आनी ताणें हो कायदो जसो पळय तो कायदो केल्लो लक्षांत घेयात. ही सनद म्हटल्यार सादें कागद न्ही. हांव तुमकां सांगता, खुद्द म्हजें घर, कामाक्षीची जमीन जी आसा त्या जमनीत आईन आनी दादान बांदिल्लें मातयेचें घर आशिल्लें. मेळ्ळें कितें जाता, फक्त उतर बांदात तुमी न्ही अशें म्हणून बांदलें तांणी 1963. आनी तेन्नाच्यान आमी सुशेगाद नांदतात, सुशेगाद रावतात सगळे भाव. हांव नंतर मागीर कॉलेजच्या निमित्यान वयर कॉलेज कॅम्पसा वचून रावलो ती गोश्ट वेगळी. पूण तें जुनें घर जें आमचें आसा पळय न्ही, तें जुन्या घराक कितें दुरुस्ती करपाक जाली जर जाय जाल्यार आमचे कडेन डॉक्युमेंट कांय ना. त्या वेळार आई कडेन नाशिल्लो, दादा कडेन नाशिल्लो. आनी नंतर मागीर हांवें लक्ष घातलें ना. तर त्यामुळे तें घर जें आसा पळय न्ही कामाक्षी देवीच्या कृपेन आमी वावुरतात, रावतात, वास्तव आमचें आसा. पूण आमचे कडेन मुखार जर दुरुस्त करपाक जालें जर जायत, ताका एखादी बेतो घालपाक जालें जर जायत, कॉन्क्रीट घालपाक जालें जर जायत, म्हणजे डॉक्युमेंट कांय ना. अशें एक म्हजेंच घर न्ही, अशीं कित्येक घरां आसतलीं. म्हजो अदमास असो आसा की सादारण आमची 5 ते 5.5 लाख कुटुंबां आसात गोंयांत. तातूंत भितर कमीत कमी 1000भर घरां अशीं आसतलीं जी स्वताच्या जागेर बांदल्यात पूण डॉक्युमेंट कांय ना.
भाटकाराक सांगून पयलीं भाटकार आशिल्ले पयलीं ते बांद शंकर बांद रे ते काजूमुळा बांद ते आंब्या कडेन बांद ते पणसा कडेन बांदलीं अशीं घरां पूण ताका जो दाखलो कितें जाय ताका डॉक्युमेंट जे कितें जाय कागदपत्र कितें जाय ते करूना आमी एखादी कोमुलदादी जमनीत कोमुलदादी लक्ष दिलें ना एकट्यान ह्या दोंगराचे कुशीन बांदले त्या कुशीन बांदले थंय आड्या भितर बांदले आनी ही सगळीं घरां रावतात आमी ना अशें न्ही पूण जसो कायदो बदलता जसो तेंप वता लक्षांत घेयात की ह्या सगळ्या कागदपत्रांची गरज पडटा आनी म्हणून म्हजी एक नम्रायेची विनंती सगळ्यांक जी सनद तुमकां आज मेळटली आतां ताजे पयलीं एक काम करात तें म्हटल्यार लॅमिनेशन करून घेयात कारण ही सनद जी आसा पळय न्ही ती पिढ्यानी पिढ्या तुमचे कडेन उरपाक जाय तुमचे कडल्यान तुमच्या भुरग्यां कडेन उरपाक जाय भुरग्यां कडल्यान परत मुखाल्ल्या भुरग्यां कडेन उरपाक जाय आनी त्यामुळे खूब म्हत्वाचो डॉक्युमेंट हो जशें आमी सर्वे कागद म्हणटाले पळय न्ही तशे पद्दतीन हे सर्वेचे कागद ही सनद जावन आसा जी प्रत्येक कुटुंबाक मेळिल्ली आसा आज जवळ जवळ म्हाका दिसता 500 ते 1000 भर लोकांक ही सनद मेळिल्ली आसा आनी एक तुमकां विनंती करता आनी ती म्हटल्यार जे वाड्यार तुमी रावतात तुमचे शेजरा जो कोण पळय ताकाय सांगात हें फॉर्म भरा म्हणून नक्कीच आमी आमदार म्हणून सरपंच म्हणून पंच म्हणून काम करतलेच जागृताय करतलेच पूण त्या बरोबर तुमी सुद्दां पळय न्ही ते तुमचो शेजारी कोणा पळय ताका सांगप कारण लक्षांत घेयात की म्हजें घर ही येवजण जी आसा पळय न्ही ती आमकां मुखाल्ली 20 वर्सां 30 वर्सां आमकां मुखार व्हरपाची ना आमच्या मुख्यमंत्र्याचो आवडो आसा उमेद अशी आसा की अंदूच्या वर्स 2026 आनी 27 भितर जितली म्हणून घरां गोंयांत आसात ती म्हणजे 20 कमी कार्यक्रम आसूं कोमुलदादी जमनी आसूं स्वताच्या जमनी आसूं प्रायवेट जमनी आसूं हे सगळे जवळ जवळ 6 ते 7 तरी कॅटेगरी आसात हे सगळ्या लोकांक हो घराचो आसरो जो आसा पळय न्ही ताजो अधिकार दिवचो आसा म्हणून जेणे करून जेन्ना जेन्ना तुमच्या मनांत येतलें की तुमगेलें घर जें आसा पळय तें नळ्याचें आसा बदलपाक जाय मातयेचे वणटे आसात बदलपाक जाय कॉन्क्रिटाचें काम करपाक जाय खांबे काडपाक जाय हे सगळें काम जें आसा पळय न्ही तुमी बिंदासपणान करूं शकतले फक्त पंचायती कडेन वचून लायसन्स घेवपाचें जे सनदीच्या आदाराचेर तुमकां सहज मेळूंक शकतलें सनद ना जर जायत जाल्यार उदाहरण बाबा अलेक्सान सांगलां तशें सरपंच म्हणटालो बांद रे म्हणून आनी शेजाऱ्यान कंप्लेन करता मागीर तोच सरपंच नोटीस काडटलो बंद कर म्हणून हय जाता की ना अशें पयलीं बांद म्हणटा पूण जेन्ना एखादी शेजारी कंप्लेन करता की म्हगेलो शेजारी आसा तो घर ताणें मोडला आनी तो तुगेलें कन्स्ट्रक्शन करता बेकायदेशीर कन्स्ट्रक्शन करता अशें म्हणून तेन्ना तोच सरपंच जो आसा पळय न्ही ताका नोटीस काडची पडटा आनी म्हणून ही सगळीं लफडी जी आसात पळय न्ही ती पयस करपा खातीर ही सनद खूब म्हत्वाची लक्षांत घेयात आनी म्हणून आमी एक जागृताय जी म्हणटा पळय न्ही ती गोंयांतल्या सगळ्या वाड्यांनी करपाक जाय शहरांतल्यान सुद्दां आनी लोकांक सांगपाक जाय हे फॉर्म जे आहा म्हजे घराचे फॉर्म आसा पळय न्ही ते भरून घेयात म्हजे शासकीय अधिकाऱ्यांक विनंती आसा की हे सगळे फॉर्माक प्रायोरिटी दिवची सुटसुटीतपणान करचें आनी जात तितले चडांत चड सनद जी आसा पळय ती आमी लोकांक दिवपाक पळोवया जेणे करून एक सोबीत गोंय आसाच सुंदर गोंय आसाच पूण त्या गोंयांत रावपी गोंयकार जो आसा पळय न्ही तो सामको सुशेगाद रावता शांत रावता अशे पद्दतीचें आमकां वातावरण तयार जावपाक जाय आयच्या दिसाच्या निमित्यान तुमकां सगळ्यांक मना पासून परबी दिता आनी म्हजी ल्हानशीं उतरां सोंपयता परत एकदां माननीय मुख्यमंत्री आसात पळय न्ही बहुजन समाजा खातीर एक उद्धाराचें खूब मोठें उद्धाराचें काम तांणी केलां अशें म्हणून त्या बद्दल म्हजी स्वताच्या पासून हांव तांकां मना पासून देव कर म्हणटा आनी म्हजी उतरां सोंपयता जय हिंद तुमची उतरां आमकां सदांच उर्बा दिता सर मना काळजा सावन देव बरें करूं आयज गोंय दरेक क्षेत्रांत उदरगतीच्या नव्या मार्गाचेर मुखार सरता आनी हो उदरगतीचो प्रवास आमचो गोंय राज्याचे लोकनायक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाक लागून शक्य जाला तांणी घेतिल्लो फुडाकार सदांच गोंयकारांच्या हितान आसा श्रेष्ठ भारत विकसीत भारत ह्या मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दृश्टिकोना प्रमाण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां लागून भलायकी शिक्षण मुळावी बांदावळ पर्यटन तशेंच सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार सामान्य मनशाचें कल्याण आयज दर एका गांवांत पावपाक लागला आनी खऱ्या अर्थान स्वयंपूर्ण गोंय आयज साकार जाताना दिसता सामान्य मनशाक हक्काचें घराचें सपन आयज पुराय जाताना दिसता इट इज नाव दॅट स्पेशल मोमेंट इन आवर प्रोग्राम टू इन्स्पायर अस अँड शेअर हीज ग्रँड विजन फॉर द सेल्फ रिलायंट अँड प्रोग्रेसिव्ह गोवा Swayambhurna Goa. It is my absolute privilege to invite the architecture of this initiative. I request Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, to address the gathering. A big round of applause.
म्हजें घर म्हजो हक्क म्हजें घर योजनेच्या आयच्या सनद डिस्ट्रिब्युशनच्या कार्यक्रमाक व्यासपीठार आमच्या मदीं आसात आमचे गोंय राज्याचे मानाधीक सभापती श्री गणेश गांवकर, राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट नानवडे, आमचे मंत्री बाब दिगंबर कामत, सुभाष फळदेसाय, सुभाष शिरोडकर, आमदार बाब अलेक्स सिक्वेर, अलेक्स रेजिनाल्ड, निलेश काब्राल, उल्हास नायक तुयेकर, आंतोन आणि त्याच बरोबर बाकीचे झेडपी अध्यक्ष आणि बाकीचे व्यासपीठाचेर आशिल्ले मानेस्त आमचो विशेष करून संदीप जेकीस ज्याने खरो इनिशिएटिव्स ह्या म्हजे घर योजने खातीर घेतलो. समोर आशिल्ले उपस्थिता पैकी आसपी आमचे सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर्स, मामलेदार आणि म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयणांनो, वेगवेगळे सरपंच, कावन्सिलर, लोकप्रतिनिधी उपस्थित आसात. म्हजे घर योजनेच्या बद्दल बाब दिगंबर कामत, अलेक्स सिक्वेर, परत सुभाष शिरोडकर आणि सदानंद शेट नानवडे हे सगळे जाण उलयले. बऱ्याच जाणांची अजूनही कन्फ्युजन आसा. म्हणजे काल हांव पत्रकार परिशद घेता आसतना एकट्यान म्हाका विचारलो, तुमी मायग्रंटाची घरां रेग्युलर करपा खातीर म्हजे घर योजना हाडल्या काय म्हणून. हांवें ताका सिंपल शब्दांत सांगलें, म्हजे घर ही योजना 1972च्या पयलींचें घर हें कोणाचें. 1972च्या पयलींचें घर हें म्हज्या मूळ गोंयकाराचें. तेजें घर ताजे कडेन आयज कसलोच डॉक्युमेंट ना. तें घर रेग्युलर करपा खातीर म्हजे घर योजना आसा. 1980 20 पॉयंट प्रोग्रामान हांव काय मुख्यमंत्री नासलो आनी म्हाज्या पार्टीचें सरकारूय नासलें. 20 पॉयंट प्रोग्रामान 100 स्क्वेअर मिटरचे प्लॉट दिल्ले. ओके, ते कोणी हांवें दिल्ले तर कोणाक तरी गोंयकाराकूच दिल्ले. आज बाबड्या त्या एकट्यान दुसऱ्याक एकला, दुसऱ्यान तिसऱ्याक एकला, तो बाबडो हे करीत आसा. तेजेर हायकोर्टांतल्यान केशीर घालीत आसा. तेजें घर मोडात आहा. हेजें घर रेग्युलरायज जावंक जाय काय नाका हे 20 पॉयंट प्रोग्रामान सरकारान, तेन्नाच्या सरकारान तेका जागेची सनद दिल्ली. अशे 20 पॉयंट प्रोग्राम 12 जाग्यार आहा गोंयांत, 12 तालुक्यांनी. थोडे कडेन तेका प्रतापनगर म्हणटात. बावल्या थंय आहा प्रतापनगर, दारबांदोड्या. ओके, दवरले आहा प्रतापनगर. कित्याक प्रतापनगर म्हटलें म्हाका खबर ना. ओके, आतां ते 20 पॉयंट प्रोग्राम हेंकां कायदेशीर करपाक जाय. तिसरी गजाल हांवें जें म्हटलें तें आमी रिहेबिलिटेशनाच्या अंतर्गत थोड्या जाणांक म्हणजे रिहेबिलिटेशन बोर्डांतल्यान तेन्ना घरां दिल्लीं. कोणाचें तरी बुट्टा म्हटलें काय ताका दुसरे कडेन जागो दिलो आनी कितें दिलो. तेन्नाच्या सरकारान केलां. अलेक्स बाब सिक्वेरान सगळ्या मुख्यमंत्र्यांची नांवां वाचलीं, बट तेंच्यांनी जागो दिवपाचें काम केल्लें. तूं म्हणजे तितक्या मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळांत वेगवेगळे कडेन खंय खंय जागे दिवपाचें काम सगळ्या जाणांच्या कार्यकाळांत जाल्लें. आतां ते जे आसले तांकां हांवें दिवं नासलें, रितसर दिला, कायदेशीर दिल्या. खंय तरी बेश्टोच कागद दिला. म्हणजे आमचो बाब सुभाष फळदेसाय आसा, तेजी बरेचशे लोक एका जाग्या वयल्यान काडल्यान ताका धरण बांदपा खातीर गोंयच्या लोकांक उदीक दिवपा जाय म्हणून काडल्यान दुसरे कडेन घातले. पेपरूच दिवंक ना. आतां आमी पेपर दिवपा लागल्या. पूर्ण गांवच्या गांव काडलो आनी दुसरे कडेन घातलो. अरे पण तेन्नाच्या सरकाराची जबाबदारी आसली, तेंच्यांनी कागदात दिवंक ना. मागीर तांकां जागा तांकां दिवं नाका तर तेंच्यो सनदी. आमी उदीक पियेता मरे मडगांवान बसून, पण आमच्या सांग्या वयले लोक जे आहा पळय न्हू, हेंकां त्या उदका खातीर जेका दुसरे कडेन सेटलमेंट केलें तेंच्यो सनदी ना आनी कांयच ना. तेंची घरां गेलीं. आतां बऱ्याचशा जाणांक म्हाका ह्या दिसांनी पेपरार फोटो येतात की जुन्या आठवणी बीन म्हणून सगळे. ह्या लोकांक घरां दिवपा खातीर म्हज्या घराची योजना. रुका म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथोरायज्ड कन्स्ट्रक्शन. कोणी तरी 300 स्क्वेअर मिटराचो जागो विकतो घेतलो आनी मागीर मेळपाक तेणी एकदाचें बांदलें घर, रावंक जाय तर खरो, खंयच्यान तरी लोन काडलें आनी एकदाचें घर बांदलें. आनी घर बांदलें म्हणटकीर तें ग्रावंड+1 बांदलें, बट तेजे कडेन डॉक्युमेंट कांयच ना. तेडे आहा ती हावस टॅक्स रिसिप्ट, तेज्या पलीकडे कांयच ना. म्हणून म्हाज्याच जागेन म्हाज्याच पयशांनी हांवेंनूच घर बांदलां आनी तिसरो उठ्ठा आनी आतां केस घालता. कारण म्हाज्या कडेन कन्स्ट्रक्शन लायसनूय ना आनी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटूय ना. जागो म्हाजो. तेजें घर हें कायदेशीर करपा खातीर ही चवथी योजना आसली. हावजींग बोर्डाच्या अंतर्गत तेन्ना खंयच्या तरी सरकारान 30 वर्साच्या पयलीं तांकां दिले प्लॉट काडून. म्हणजे थंयसरूय बी 100 मिटराचे प्लॉट दिले. हावजींग बोर्डान वेगवेगळ्या हावजींग बोर्डान आहा. ते रेग्युलरायज जावंक ना. आसा आपलें तें. ओके, आमी आतां आंदोनाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन केलें, बरोबर आंतोन?
कितल्या लोकांचे दिले? 40 लोकांक तेज्यो सनदी दिल्यो दिसता. आतां त्यांना 30 वर्सां पयलीं दिल्ले, बट तेंचे घरांक कायदेशीर ना आनी पयशे घेतला तेंच्या कडल्यान, बट तांकां सर्टिफिकेटी दिवंक ना, फुकट दिवंक नासले. कोणी घेवं ते, म्हणजे तेन्ना तेंच्यांनी कदाचित 200 रुपया स्क्वेअर मिटरांनी जागो घेतलेलो, तेन्ना घेतलेले, बट तांकां सनदीच दिवंक ना. मग तांकां कायदेशीर करपाक नाका तर? म्हणून म्हाज्या घराच्या अंतर्गत आनी चवथी उरले पळय न्हू, 5वें वीच इज इन द गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. आनी सांगे, सत्तरी, केपें, काणकोण ह्या पुराय भागांत ज्या केन्ना तरी कोणी तरी म्हणजे आमी म्हणटात तेन्ना आल्वारा आशिल्ली, गव्हर्मेंट रेव्हेन्यू लँड आशिल्ल्यो, बट बांदली घरां तेन्ना कोणी तरी 300 स्क्वेअर मिटरान बांदले, दुसऱ्यान उठले आनी एक बांदले. म्हणून आमी म्हटलां की गव्हर्मेंटाच्या जागेन सुद्दां गोंयकारांनी तेन्ना घरां जी बांदल्या तेंची घरां रेग्युलरायज करपा खातीर आमी हो कायदो हाडलो. आनी शेवटी उरले ते कोमुदिजात. आतां कोमुदिजाच्या जागेन आमचें सरकार 2012 आयलें. तेन्ना जे आतां सांगतात ते विधानसभेत आनी आमदार सांगताले तुमी लोकांची इल्लिगल घरां म्हणपाक लागले, लिगल करपा खातीर घेतल्या. हांवें म्हणलें इल्लिगल न्ही, इररेग्युलर घरां रेग्युलर करपा खातीर घेतल्या. इल्लिगल आनी इररेग्युलर हितूर फरक आसा. मागीर कोमुदातीच्या जागेन जर घरां ते बांदताले, तुमी कित्याक आडोवंक नासली तर तेन्ना? तुमची सरकारां आसली तेंच्यांनी आडोवपाचें न्ही. जर ती बेकायदे लोकांक कितें, लोक कित्याक रे 10 लाख 15 लाख रुपया लोकांनी मोडून ती घरां बांदलेली, तेन्नाच आडोवपाची. ते बांदचे नासले बाबा, बांदपाची ना म्हणून तांकां कळटलें आसलें हांगा बांदपाची ना म्हणून घरां. ते आपल्या सगळी मिळकत जी आहा पळय न्ही ती बाबडे तेंच्यांनी घराक लायल्या. कोणी आपल्यो वस्ती घाणाक दवरल्यो, कोणी बँकेचे लोन काडले, तेजो इंट्रस्ट फारीक केलो आनी घर बांदलें. आनी आतां मोड म्हणून सांगता, कशें चलतलें? आनी तें जर घर मोडलें जाल्यार तो मनीस वयतलो खंयसर? गेली 30-40 वर्सां जालो तो गोंयांत रावता, तो खंय वयतलो? म्हणून तेजेंय घर तेजे कोमुदातीच्या जागेंतले सुद्दां म्हाजी कोमुदातवाल्यांक अजुनूय रिक्वेस्ट आसा, थोड्या जाणांनी ताका एनओसी दिवपाक सुरवात केल्यो, उरल्या जाणांनी तांकां एनओसी दिवच्यो. परत आमी अशें म्हणना की तांकां फुकट जागा दिवची म्हणून. कोमुदातीचे पयशे तेन्नाच्या रेटीच्या प्रमाणे आमी घेवन जाय जाल्यार तुमकां दिता, सरकार घेवन तुमकां दिता, आमी भरिना, तेंच्या कडल्यान आमी घेता आनी मागीर ते पयशे काडून तुमकां दिता कोमुदातीकूय बी. म्हणजे आमी फुकट कोणाकूच दिना. सरकाराच्या जागेन जेचें घर आसा, जेणी जेन्ना बांदलां तेजेय बी तितके पयशे आमी सरकारा खातीर घेता आनी तेजें घर रेग्युलरायज करता, फुकट कोणाचेंच करिना. म्हणून 2014 पयलींची घरां ही सगळी अशा पद्दतीत ही कायदेशीर घराची सनद दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान सुरवात केलां. म्हाका खोस भोगता की तुमी आमचेर विश्वास दवरलो. जेंच्यांनी विश्वास दवरूंक ना ते घरा आहा. हांवें कित्याक सांगता जाणा, आमी जेन्ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन हेणी सांगलें 0 बॅलन्साचेर अकावंट ओपन करा म्हणून आनी तुमच्या अकावंटाचेर पयशे येतले म्हणून, आमी जाणटेल्यांक सांगलें तुमी आमचेर विश्वास दवरा, आमी पीएमाचेर विश्वास दवरा, करा अकावंट ओपन म्हणून. ओके. लोक म्हणाले पिशे लागला रे काय म्हणाले, अशें म्हणून केन्ना जाता खंय? 0 बॅलन्साचेर म्हणून अकावंट ओपन केलो जाल्यार तुमी पयशे घालतले हें म्हणून खरें आहा काय म्हणून. आरे म्हटलें आमी घाला आनी करा न्ही, तुमचें वयता कितें? तुमी बँकेन चलात, सांगा म्हाजो अकावंट ओपन कर, बँक अकावंट ओपन करता, पयशेच घालिनासतर, 0 बॅलन्स, एकूय पयसो घालिनासतर अकावंट ओपन जाता. कोविडाच्या काळात ज्यांच्यांनी आमचेर विश्वास दवरलो आनी जे अकावंट ओपन केले त्याच लोकांच्या कोविडाच्या काळात 6,000 रुपया डायरेक्ट अकावंटाचेर पयशे येयले. हो विश्वास म्हणजे सरकाराचेर दवरलेलो विश्वास, मुख्यमंत्र्याचेर दवरलेलो विश्वास, तांच्या अकावंटाचेर, जाणटेल्याच्या अकावंटाचेर 6,000 रुपया आयले. तेकाच लागून तुमी आमचेर विश्वास दवरलो, हांव तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता. नेटान तुमच्याच खातीर ताळयो वाजयात. जेणे करून तुमच्यो आज सनदी रेडी जाल्या. जेची कोणाची डेप्युटी कलेक्टराडे सनद रेडी जाल्या आसतली, जेणे 1,000 रुपया भरला. 1974 पयलींचें घर फक्त 2,000 रुपया भरून हे परमनंटली तुमच्या नांवार जातले. 2,000 रुपया. खंयसरूच अशा पद्दतीन सनद 2,000 रुपयान मेळची ना. म्हणजे आमी सरकाराचे पयशे मेळटाले ते सुद्दां सरकाराक पयशे मेळना जाल्यार जाता, पण म्हाज्या गोंयकाराचें घर हे तेजे नांवार जावपाक जाय म्हणून फक्त 2,000 रुपयांनी करपा लायला. एक तर डेप्युटी कलेक्टराडे 1,000 रुपया, पंचायतीन 1,000 रुपया, पंचायत डायरेक्ट रेग्युलरायज डॉक्युमेंट तुज्या हातात दितलो. दुसरें, आमी वेगवेगळ्या स्किमीच्या बाबतींत वेगवेगळी योजना आसा, हांव तितूर परत परत डिटेल वचना, ही सांगता तेन्ना आमी सांगल्या. बट सुटसुटीत करपा खातीर आमचो सेक्रेटरी रेव्हेन्यू आनी रेव्हेन्यू सगळे ऑफिसर्स समोर बसल्या. आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स, मामलेदार सहकार्य पंचायतींनी करचें, पंचायतीच्या सेक्रेटरीकूय हाज्या बरोबर
आमी हावज रिपेर सर्टिफिकेट आसतली, हावज बायफर्केशन सर्टिफिकेट आसतली. हांव परत एकदां सांगता, आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की जेका गरज आसा ताका हावज रिपेरूय सर्टिफिकेट 3 दिसाच्या भितर दिवपाक जाय. हावज डायवर्सिफिकेशन म्हणजे 2 भावां मदली 2 वेगवेगळी ए आनी बी ही ताका डायरेक्टली दिवपाची गरज आसा. खूब जाणांच्यो झगड्यो जरी आसल्यो जाल्यार तें घर मोडून पडचें न्हू हाज्या इंट्रस्टान इन्क्लुडींग द BDO तांच्या कडेन रिजॉल्व जायना आसत जाल्यार तुमी दिवपाची गरज आसा. ती सर्टिफिकेट ताका दिवपाक जाय. हे म्हाज्या घराच्या अंतर्गत अशा पद्दतीन म्हज्या सामान्य गोंयकाराचे वेगवेगळे प्रश्न, मुळावे प्रश्न, गेली 60 वर्सां आसतले प्रश्न हे सुटावे जावचे म्हणून म्हाजे घरी योजना आसा. आनी ताकाच लागून आज आमी वेगवेगळ्यांच्यो सनदी ह्यो आज आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिब्यूट करता. फुडल्या 4 दिसाच्या भितर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिब्यूट करतले. आनी बाब दिगंबर कामत यांनी सांगला त्या प्रमाणे प्रत्येक पंचायतशाय बी आमी प्रोग्राम लावपाचे आहा. त्या खातीर समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की तुमी फॉर्म भरात. ज्या ज्या पद्दतीचे म्हणजे 1972च्या पयलींचे आसतले, कोमुनजात आसतले, गव्हर्मेंट लँडाचेर आसतले, सरकाराचेर विश्वास दवरात. बऱ्याच जाणांक दिसता की आमी उरलेली, हांव परत सांगता, तुमचें घर कायदेशीर जावचें हें आमचें पयलें इंटेन्शन आसा. आमचें वेगळें कांयच इंटेन्शन ना. वेगवेगळ्या जाणांचे वेगवेगळे प्रश्न आसतले. आमी हाल्लीच परत एकदां हांव आनी रेव्हेन्यू सेक्रेटरी ह्या सगळ्या डेप्युटी कलेक्टर्सांच्या बरोबर मिटींग घेवन तांकां स्ट्रीमलायन केला. ज्या जाग्यार तुमकां अडचणी येता आसत तुमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन येवन डिस्कस करचें. ते तुमकां जाय त्या पद्दतीची मदत ही स्ट्रीमलायन करपाक करतले. तांच्या सहकार्या खातीरूय बी हे सगळें सुटसुटीत जाता. पंचायत लेवलाच्या पर्यंत ह्यो सगळ्यो स्किमी आनी योजना परत एकदां आमी तुमच्या कडेन पावोवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. तुमी सगळे जाण सहकार्य करतले हाजी हांव अपेक्षाय करतां. आनी हे सगळें करता आसतना आनी फक्त तुमची 5 मिनटां घेता हांव, ती बी तुमच्याच खातीर, इतकेच खातीर की दुसरो प्रोग्राम जो आमी सुरू केला वीच इज द हेल्थ वीथ आयुर्वेदा. गोंयांत तुमी जर पळयशात 2 दिसाच्या पयलीं म्हणजे नॅशनल हेल्थ सर्वे भारत सरकाराचो डिक्लेअर केलो. हेतून 3 गजाली ज्यो लक्षांत आयल्या ह्यो खूब धोक्याच्यो आसा. गोंयच्या प्रत्येक गोंयकाराच्या नुसार धोक्याच्यो आसा. हे 3 गजाली कितें? गोंयांत सरासरी डायबिटीसचें प्रमाण म्हणजे भारत देशात जर आमी 10 लोक काडले म्हणजे 100 लोक काडले आनी थंयसर जर 10 लोकांक जाता जाल्यार आमकां 20 लोकांक जाता. आमकां डब्बलीन वाडोवंक लागल्या. म्हणजे डायबिटीस इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागलेली आसा. सरासरी जर आमी म्हणटा की हायपरटेन्शन जर आसत 100 लोकांच्या मदीं थंयसर जर 10 लोकांक आसत जाल्यार आमकां 15 लोकांक जावपाक लागला. आमचें ब्लड प्रेशर खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागला. तिसरी गजाल वीच इज अ मोठेपणा, लठ्ठपणा जो येवपाक जाय तो आमचो 50% चड आसा सरासरी देशाच्या एवरेजी पेक्षा. आनी पूर्ण देशात ह्या बाबतींत आमी म्हणजे नंबर 1चेर आमी खूश जावपाचें न्ही. वीच इज व्हेरी मच डेंजरस. आनी ताका लागून हांव परत सांगता, गोंयांतले डायलिसीसचे पेशंट हे चडांत चड वाडत आसा. एक काळ आशिल्लो जेन्ना गोंयांत गोवा मेडिकल कॉलेज आनी दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगासर फक्त डायलिसीस युनीट आशिल्ले. आज आमच्या प्रत्येक तालुका लेवलाचेर डायलिसीस युनीट आसा. प्रत्येक प्रायवेट हॉस्पिटलांत डायलिसीस युनीट आसा. प्रत्येक जाण आपलो डायबिटीसाचो नंबर केन्ना लागतलो कोण पळयता. ती पाळी कोणाचेर येवची न्ही. म्हणून तुमी हेल्थ वीथ आयुर्वेदा आमी फुडलो 5 जून पासून 5 जुलय पर्यंत आनी 1 म्हयनो हो कार्यक्रम वाडयला. गव्हर्मेंट हॉस्पिटल, प्रायवेट डॉक्टर्स आयुर्वेदीक किंवा आयुर्वेदीक कॉलेज, अय्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा हांच्या कडेन ह्या कित्याक आमकां प्रिवेन्शन घेवपाक जाय. आमकां दुयेंत जावचेंच न्ही. दुयेंत जाल्या उपरांत आमी इन्सुलीन हाडुया म्हणून हाडूंक वचोंक नाका. इन्सुलीन थंय फुकट मेळटा म्हणून तें कितें खंय गुळयो ना म्हाका इन्सुलीनूच दी तें बरें जाता, बेगीन शुगर देंवता आनी इल्लें गोड खावपाक मेळटा. तें करूं नाकात. आमकां इन्सुलीन लागचेंच न्ही आनी चुकून सुद्दां आमी डायलिसिसाचेर पावचे न्ही म्हणून काळजी घेवपाक जाय. आतां पासून म्हाका दिसता गोड खावचेलें बंद करात, खूब जालें. तेल खावपाचें बंद करात आनी नियमीत आमी जाका म्हणटा की एक्सरसायज जो करपाक जाय आनी तोच आमची दिनचर्या आनी ऋतुचर्या आयुर्वेदात सांगल्या ती फॉलो करपाक जाय. कन्सल्ट करात आयुर्वेदीक डॉक्टराक, प्रिवेन्शन घेयात. हे एक म्हणजे जेणे करून आमी जाका म्हणटा की फीट इंडिया कॅम्पेनिंगान फीट गोवा, हेल्दी गोवा ह्या कॅम्पेनिंगात सहभागी जायात. आनी लास्ट आनी तिसरें
विच इज हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर एक पेड माँ के नाम ह्या कॅम्पेनिंगात सहभागी जाता आसतना गोंय सरकार 5 जून पासून 5 सप्टेंबर पर्यंत 90 दिसाची कॅम्पेन चलयता. कितें म्हणून ग्रीन गोवा क्लीन गोवा, ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या कॅम्पेनिंगाच्या अंतर्गत आमी 10 लाख झाडां लावपाचें आसा. प्रत्येकान ठरोवपाचें म्हजें झाड हांवें लायलें काय ना तें. 90 दिसाच्या भितर प्रत्येकान आपलें एक झाड आपूण लावन घेवचें. आमी रस्त्याक तेकोन लावपाक नॅशनल हायवेक फाल्यांच्यान सुरवात करता. फाल्यां पणजेंत हांव आसतलो, मडगांवांत बाब दिगंबर कामत, काणकोण बाब रमेश तवडकर, मदल्या बेल्डांत सगळे आमदार आनी मंत्री इनवॉल्व जातले. रस्त्याच्या भोवती ग्रिनरी मेंटेन करुया. आमी नॅशनल हायवे स्टेट हायवे करतले. पंचायत सरपंच हांच्यांनी आपल्या गांवांत कितलीं झाडां जायी ती PWD एग्रीकल्चर फॉरेस्ट हांकां कॉन्टॅक्ट करचें. तुमकां झाडां जाय तितकी आमी हाडून दिता थंयसर, तुमी ती लावन घेवची आनी ग्रीन आनी क्लीन गोवा हो मेंटेन. लोकांनी सुद्दां रस्त्याक जायत आपूण झाडां मागोवची. आपल्या सायडीकच्या जागेर आमी फ्रूट बेरींग ट्रीज दिवपाचे आसात. आनी झाडां म्हणजे नुसतं आकाशिया प्लांट आमी दिना, ती पुरो जाली कोणी लायल्या ती आमच्या माथ्यार पडल्या आतां. ओके, आमी दिता नीम झाड दितले, पिपळाचें झाड दितले, जांबळीचें झाड दितले. ही असल्या पद्दतीची झाडां जी गोवन स्पिसीस, हिरडा आसतलो, भेडा आसतलो, आवळा आसतलो, अर्जुनाचें झाड आसतलें. अर्जुनाची झाडां तर आतांच्या भुरग्यांक पळोवपाकूच मेळना. अर्जुनाचें झाड कसलें काय म्हणून विचारूंक लागलेले भुरगे. पूण ती झाडां आमकां परत एकदां ही झाडां लावपाची आहा. ताका लागून तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशी अपेक्षा आसा. 90 दिसाच्या कॅम्पेनिंगान प्रत्येकान आपलें झाड लावपाक न चुकता झाड लावचें. 90 दिसाच्या कॅम्पेनिंगात तुमी सहभागी जातले. आयच्या खासा कार्यक्रमाक म्हजें घर, हेल्थ विथ आयुर्वेदा आनी ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या सगळ्या हितूर तुमी वांटेकारी जाले म्हणून तुमच्या सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता. आनी सगळे ह्या कॅम्पेनिंगान वांटेकारी जातले काय ना? हय काय ना? हय जाल्यार म्हाज्या बरोबर नेटान एक घोशणा दियात पळोवया. वयर हात करात दोनी. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. हांव म्हणटलो ग्रीन गोवा, तुमी म्हणात क्लीन गोवा. ग्रीन गोवा, ग्रीन गोवा, ग्रीन गोवा. खूप खूप धन्यवाद. देव बरें करूं. मना काळजा सावन देव बरें करूं सर. Thank you, sir, for your inspiring words and your unwavering commitment to ensuring every Goan has a roof over their head and secure title to their land. आयज गोंय तुमच्या दृष्टिकोनाक लागून आणि कार्यक्षम फुडारपणाक लागून उदरगतीचे आदर्श थारला. देव बरें करूं. We now move into the most awaited phase of today's function, the ceremonial distribution of sanads and certificates to our beneficiaries. Today we are handling over the 4 crucial categories of documents that secure your future. The first one is title document under section 38A of the Goa Land Revenue Code 1968. Title or class certificates under the 20-point program. Orders under Goa Regularization of Unauthorized Construction Act 2014. And sanad certificates for pre-1972 structures. प्रमाणपत्रां दिवपाक आमी आतां सुरवात करता. दर एक लाभार्थ्यान, प्रत्येक बेनिफिशरीन आपलें नांव घेतले उपरांत माचयेर येवचें आनी मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी जें प्रमाणपत्र दिता तें स्विकारचें. First we have from Salsett Taluka, Alexander Cirilo da Silva. Alexander Cirilo da Silva, Betalbatim, Salsett, Goa. Next we have from Margaon, Salsett, Goa, Mr. Amar Fardesai. Mr. Amar Fardesai. Next we have from Kunkolim, Salsett, Goa, Mr. Bhalchandra Umesh Sinai Kenkre. Mr. Bhalchandra Umesh Sinai Kenkre.
सर्टिफिकेट घेतल्या उपरांत सकयल वचचें न्ही, चारूय बेनिफिशरीनी वयर रावचे. नेक्स्ट वी हॅव फ्रॉम सेरावलीम सालसेट हरिश्चंद्र गंगाराम संके. Next we have from KPM Taluka, Prakash Mangesh Naik, Kakoda Kudsade. Mr. Prakash Mangesh Naik, Kakoda Kudsade. Next we have from Kakoda, Babita Sandesh Naik. Here we have from Kakoda Kudsade, Babita Sandesh Naik. ताजे उपरांत आसा सांगे तालुका. पयलें नांव आसा श्रीमती चंद्रकला चंद्रकांत तिळवे फ्रॉम सावड्डे सांगे गोवा. श्रीमती चंद्रकला चंद्रकांत तिळवे, सावड्डे सांगे गोवा. आणि ताजे उपरांत सांगेच्यान आसात वासुदेव श्रीधर गोसावी, तांणी रेडी रावचे. श्रीमती चंद्रकला चंद्रकांत तिळवे. श्री वासुदेव श्रीधर गोसावी फ्रॉम सांगे. ताजे उपरांत आसा धारबांदोडा तालुका. हांव नांव घेतां, ताणें येवन रावचे. कोडली किर्लपाल दाभाळच्यान दामोदर बांदेकर. दामोदर बांदेकर. तांचे उपरांत आसा प्रतापनगर PLM धारबांदोडा, गुरुदास नारायण शिरसाट. गुरुदास नारायण शिरसाट. ताजे उपरांत आसा काणकोण, एंड वी हॅव गणेश कुष्टा वेळीप फ्रॉम श्रीस्थळ काणकोण. श्री गणेश कुष्टा वेळीप, श्रीस्थळ काणकोण. तांचे उपरांत आसा श्रीमती अर्पणा पै, पैंगिणी काणकोण. श्रीमती अर्पणा पै. ताजे उपरांत आसा फोंडे तालुका, एनाक्लेटा जोस डिसुजा फ्रॉम शिरोडा. एनाक्लेटा जोस डिसुजा फ्रॉम शिरोडा, पोंडा, गोवा. And next we have Hanuman Demani Bekane from Madapoi, Marcel. ताजे उपरांत आसा मोर्मुगांव, गुलेरमिना फेर्नांडीस फ्रॉम मोर्मुगांव, गोवा. आतां हांव मागता सालसेत तालुक्याचे जितले बेनिफिशरीज हांगा आसात तांच्यांनी ग्रूप फोटो खातीर मातशें वयर येवचें. वेळेच्या अभावाक लागून आमी थोड्या जाणांक हांगा सर्टिफिकेट्स दिल्या, पण जे बेनिफिशरीज हांगा आसा फ्रॉम सालसेत तालुका तांणी मातशे ग्रूप फोटो खातीर
सगळ्या तालुक्यातल्या लाभार्थ्यांनी मातशे वयर येवचे. ऑल बेनिफिशरीज. सर कितें करूं? सगळ्या लाभार्थ्यांकडे मागता. आय रिक्वेस्ट ऑल दी बेनिफिशरीज टू काइंडली कम ऑन द स्टेज. त्या सायडीन थोडे जरा. त्या सायडीन कशें चल मग. तुम्ही सगळ्यांनी मातशें त्या सायडीन येवचें आनी सकयल देवचें. बाकीची कोण आसा तांच्यांनी वयर येवचें. म्हज्या दावे वटेनच्यान सकयल देवात. बाबा मातशें तशें चला. त्या सायडीन चला. अशे लोक येतात. त्या सायडीन चला. जे कोण सकयल देवल्यात सर्टिफिकेट घेवन तांणी वचचें न्हय. सगळ्यांनी बसून रावचें. कोणेच वचचें न्हय. सगळ्यांनी बसून रावचें. सगळ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन.
कोणेच वचचें न्ही, सगळ्यांनी बसून घेवचें. सगळ्यां कडेन मागता मातशें सगळ्यांनी जी कोण स्टेजी वयल्यान देंवतात तांणी सगळ्यांनी बसून रावचें. सकयल जी कोण स्टेजी वयल्यान सकयल देंवता तांणी वचचें न्ही, सगळ्यांनी रावचें. जेवणाचें प्रयोजन हांगा केल्लें आसा, सो सगळ्यांनी जेवन वचचें. विजय असो. We formally wrap up today's official proceedings. I invite Additional Collector to South Goa, Mr. Ramesh Gaonkar, to propose vote of thanks. तशेंच माचयेर जे मानेस्त आसा तांकां एक रिक्वेस्ट आसा, जो भायर आमी फोटो बूथ म्हजें घर अशें घालून जो फोटो बूथ आसा ताजेर फोटो काडून घेवचो. नमस्कार. व्यासपीठार उपस्थित गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, ज्याच्या मार्गदर्शनाखाला फाटल्या 6 म्हयन्यान म्हजें घर ही योजना अंमलात आयली आनी तेजे प्रत्यक्षान सनद दिवपाचो कार्यक्रम आयज हांगा संपन्न जाता. आनी ह्या कार्यक्रमाक ते उपस्थित रावले आनी आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन केलें, त्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर सगळ्या उपस्थितांक विनंती करता की ताणें आपल्या जाग्यार उबे रावचें ग्रूप फोटो खातीर. त्याच बरोबर उपस्थित मंत्री, आमदार जाणें ही स्कीम आपल्या आपल्या मतदारसंघान पावोवपा खातीर यत्न केले आनी जाका लागून आयज हो सनद वितरणाचो कार्यक्रम हांगा संपन्न जालो आनी आमकां मार्गदर्शन केलें, त्या खातीर तांचे सगळ्यांचे उपकारी. कार्यक्रमाक उपस्थित दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष गांवस देसाय, IAS अधिकारी संदीप सर, जाणें म्हजें घर स्कीम अस्तित्वांत हाडपा खातीर आनी ज्या ज्या वेळाचेर ज्यो अडचणी येयल्यो त्यो सोडोवपा खातीर आमच्या सगळ्या ऑफिसर्सांक मार्गदर्शन केलें, त्या खातीर तांचे उपकार आठयता. त्याच बरोबर सगळ्या उपस्थितांक रिक्वेस्ट करता की फाटल्यान जे लोक आसा ताणें मुखार येवचे ग्रूप फोटो खातीर. सगळ्यांक एक विनंती की जे फाटल्यान लोक आसा ताणें मुखार येवचे ग्रूप फोटो खातीर. म्हजें घर ही योजना मुखार व्हरपाक आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स, मामलेदार, तलाटीज, BDOs, सेक्रेटरी हांचे प्रयत्न आसात आनी ही स्कीम 100% सक्सेसफूल करपाक हांचेय फुडें तांचो असोच आदार मेळचो आनी हो सनद वितरणाचो कार्यक्रमाक उपस्थित रावल्ल्या खातीर तांचे आभार.
प्रेस मिडिया वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे अधिकारी आणि ज्याने हो कार्यक्रम सक्सेसफूल जावपाक मार्गदर्शन केलें उपस्थित रावले त्यांचे सगळ्यांचे उपकार आठोवन हांव देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. मना काळजार